आज आमची कावन्सिलाची ऑर्डिनरी मिटींग आशिल्ली. खुबशे पॉयंट आशिल्ले, पूण तातूंत प्रामुख्यान मेन पॉयंट म्हणजे आशिल्लो की एक आमकां व्यापाऱ्यांनी एक लेटर केल्लें की कोविड-19 खातीर आमी जे सोपो आसा तो आमी वर्सान वर्स ₹1 वाडयता आनी पोरू आमी कोविडा खातीर वाडोवं नाशिल्लो. अंदू आमी तो ₹2 वाडयलो, पोरूचो आनी अंदूचो म्हणून ₹2. पूण ताणें आमकां एक अपील केल्ली की अंदूय कोविडा खातीर ते कमी करचे. आमी त्याच मिटिंगेक घातले, इनलायन डिस्कशन जालें आनी अशें ठरलें की आमी ताका ₹2 वे ऑफ करपाचो, कित्याक कोविड वाडत चल्ला, व्यापार तसो ना, धंदोय ना. सो त्या खातीर तांचे व्यापाऱ्यांचे हित पळोवपाक आनी म्हणून आमी तो ₹2 वे ऑफ करपाचें अशें डिसिजन जालें. त्याच प्रमाणे आमी गोंयभर खुबश्यो म्युनिसिपालिटी पंचायतींनी अपील केला. म्हापशा, बिचोली, आतां काल पणजे CCPनूय अपील केलें की कोविडा खातीर मार्केट सगळ्यांनी बंद दवरचें म्हणून. तशेंच आमी फोंडेच्या व्यापाऱ्यांक अपील केला की जे मार्केट आसा, विकली मार्केट भरता, त्याच प्रमाणे भायर फुटपाथ जे भरता ते कोविडा खातीर तांणी सगळ्यांनी वॉलंटरिली बंद दवरचे एक 8 दीस. मागीर जशें फुडें कोविड कशें वाडटा, कमी जाता, त्या प्रमाणे मागीर फुडलो निर्णय घेवया अशें म्हणून आमी एक लोकांक अपील केला. त्याच प्रमाणे अनेक विशय आशिल्लो की सोपो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा ताणें एक आमकां एप्लिकेशन दिल्लें की आपल्याला सोपो कर कमी करचो, कित्याक कोविडा खातीर आपल्याक तो धंदो जायना म्हणून. ताजें आमी कन्सिडर केला. आमी चीफ ऑफिसराक सांगलां की फाटल्या वर्सा जो सोपो कॉन्ट्रॅक्टराचो कडेन कसो ताका आमी तेजे पयशे घेतलेले, कितले घेतिल्ले ते पळोवचे आनी त्याच प्रमाणे ह्या वर्सा तसोच लागू करचो. त्याच प्रमाणे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आमकां एक लेटर केल्लें की तांचे फ्यूज कॉल आसा बस स्टँडार, ते ताचे कंडिशन मातशें बरें ना आनी पावसान तांकां त्रास जाता म्हणून तांणी आमकां दुसरो एक जागो मागलेलो. आमी तांकां 2 जागे दाखयल्ले, थंय तांणी इन्स्पेक्शन केला, तर एक जागो ते फायनल करतले. सोपो कितलो आशिल्लो पयलीं ₹12 आशिल्लो. वर्सान वर्स आमी 3 वर्सां पयलीं आमकां तांणी व्यापाऱ्यांनी एक लेटर केल्लें की आमकां वर्सान वर्स रुपया वाडोवचो म्हणून. त्या प्रमाणे ते आमी पयलीं 10, मागीर 11, मागीर 12 जालो. पोरू कोविडा खातीर ताणें सांगलें की पोरू आमकां वाडोवचें न्ही म्हणून ताणें एक अपील केली, लेटर केलें, रिप्रेझेंटेशन केलें आनी फुडल्या वर्सा ताणें सांगलें की आमचे ₹2 वाडोवचे म्हणून. त्याच प्रमाणे आमी ₹2 वाडयल्ले. पूण आमी जेन्ना वाडयल्ले तेन्ना कोवीड इतलें नाशिल्लें आनी आतां कोवीड इतलें वाडलां ते पळयत जाल्यार आमी तांचोय इंट्रस्ट कन्सिडर करून तो आमी तांचो कर आसा तो वे ऑफ करपाचो. आतां ₹10 ₹12 14 म्हणजे एसेन्शियल कमोडिटीज जे आसा पळय ती चालू दवरपाची, बाकी सगळं ते बंद दवरचे. बाजार भरता तो कसो कितें ना, तो कशें आसा ते बाजार भरल्या कारणान भरतकूर मागीर केसीस वाडपाक शक्यता आसा. सो आमी एक अपील करता की तसो न करता जे एसेन्शियल जे आसा पळय तेच चालू दवरचे.